70च्या बार्रांचो इशू हायकोर्टान पावला. उत्तर गोंयच्या जिल्लो मॅजिस्ट्रेटान CRPCच्या कलम 144 खाला सुर्ला आनी 70ची 7 बार्रां बंद उडयल्ली. ताच्या आड बारवाले हायकोर्टान पावले. नोटीस दिनासतना खंय बार्रां बंद केल्यात. मॅजिस्ट्रेटाच्या आदेशा उपरांत दोंगुर्ले ठाणे पंचायतीन बार्रां चलोवंक NOC सस्पेंड केल्ली आनी एक्सायज खात्यान लायसनां रद्द करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली. पर्यटक येवन गांवांत मस्ती करतात म्हूण तांची बार्रां बंद केल्यात. गोंय पर्यटन राज्य. कायदो सुवेवस्था सांबाळपाचें काम पुलिसांचें. निकाल लागमेरेन बार्रां बंद करपाचो निर्णय स्थगीत दवरचो म्हूण बारवाले मागताले. हायकोर्टान बारवाल्यांक अंतरीम थाकाय दिवंक न्हयकार दिलो. हायकोर्टान ते फाटली भुमिका स्पश्ट केली ती अशी: लायसनां रद्द जाल्यार बारवाल्यांक अपील करूंक कायद्यान मार्ग आसा. गोंय पर्यटन राज्य म्हूण पर्यटक वा कोणाकूच कायदो हातांत घेवंक मेळना. हायकोर्टान दोंगुर्ले ठाणे पंचायतीक नोटीस काडल्या. पर्यटकांचो उपद्रव तात्पुरतो काय नित्याचोच ते ठाणे दोंगुर्ले पंचायतीक सांगचे पडटले. कोर्टान पंचायतीक 2 सप्तकां भितर नोटीशीक जाप दिवंक सांगल्या. कोर्टाचे फुडल्या आदेशा मेरेन सुर्लाची 7 बार्रां बंदूच उरपाची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.